अयोध्येचे दर्शन आटपून मुख्यमंत्री एसटी आरक्षण आणि पोर्तुगीज नागरिकत्वाचो इश्यू घेऊन मंत्र्यांक मेळूंक दिल्ली वतलो। यातना मुख्यमंत्री दिल्लीच्यान येतले। दिल्लीक ते वेगवेगळे अपॉइंटमेंट्स आणि मिटिंग्स जातात, त्यामुळे ते दिल्लीक आसतले 16, कारण 17 आणि 18 2 दीस मिटिंग आसतले नॅशनल काउन्सिल। आणि ताच्या भितर हें आसा की आमचे एसटी रिजर्वेशनाक लागून कन्सर्न मंत्री आणि होम मिनिस्टराक मेळप हो एक भितरलो भाग आसा। लोकसभेची वेंचणूक तेंकल्या नोटिफिकेशन बेगीनूच येतले, त्या खातीर बेगीनात बेगीन दोन्ही कचेऱ्यो उक्त्यो केल्यो। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष तानावडे उलयलो। नोटिफिकेशन आमचे येतच, म्हणजे निवडणुकीचे आमचे इन द सेन्स इलेक्शन कमिशनर जेन्ना नोटिफिकेशन काडटलो की निवडणूक ह्या डेटीर म्हणून, आणि त्या वेळाचेर लगेच, कारण प्रक्रिया सगळी हळूहळू वयर जायत आसा, सर्वे बाकीचे गोष्टी, आणि म्हणून तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की सगळ्यो ऑफिसां ओपन करात। आतां आमी दोन्ही पार्लिमेंट कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफिसां ओपन जाल्यात। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।